दर्यांत पेवपाची उमेद भागोवपी पर्यटकांनो मातशें हांगासर लक्ष दियात, कित्याक तर ही बातमी तुमचे खातीर म्हत्वाची आसा। तुम्ही जर पेवपाक बेजबाबदार आसात तर तुमकां दर्यांत पेवता तेन्ना जेलीफिश डंक मारूंक शकता आनी जेलीफिशाचे डंक इतले खर आसतात बेगोबेग उपचार घेवपा बगर पर्याय नासता। गोंयांतल्या दृष्टी मरीन कंपनीन फाटल्या 3 म्हयन्यांत जेलीफिश चाबिल्ल्या 850 परस चड पर्यटकांचेर उपचार केल्यात। शेळ्यासारखे दिसपी जीव म्हळ्यार जेलीफिश। वयल्यान जरी हे नुस्तें निरुपद्रवी दिसता आसलें आनी विशारी नासलें तरी हें खूब भयानक आसा। केन्ना केन्ना हे जेलीफिश नुस्तेकारांच्या जाळ्यांत आडखता जाल्यार केन्ना केन्ना ल्हारा वांगडा दर्यावेळेर व्हांवून येता। ह्या जेलीफिशाचो जर तुमकां स्पर्श जालो जाल्यार खूब दुखता आनी खाज येता आनी हें जरी जालें जाल्यार बेगोबेग उपचार घेवचे पडटात। गोंयच्या दृष्टी मरीन संस्थेन फाटल्या 3 म्हयन्यांत जेलीफिशान दंश मारिल्ल्या 850 जाणांचेर उपचार केल्यात। तातूंत गोंयांतल्या कलंगूट, बागा, सिकेरी ह्या दर्यावेळेंचेर 140 जाल्यार दक्षिण गोंयांत बेतलबाटी, बाणावले आनी जालोर ह्या दर्यावेळेंचेर 710 जाणांक जेलीफिश लागिल्ल्याची घडणूक घडल्या। एक नदर घालियात जेलीफिशांचो दंश लागल्या उपरांत तुमी कितें करचें। जेलीफिशान दंश मारल्यार सगळ्यांत पयलीं फुड्यांत आशिल्ल्या जीवरक्षकाक कळीत करात वा लायफ सेवर टावरा कडेन चलात। जेलीफिशान चाबिल्लो भाग शक्यतो गरम उदकांत धुवचो। चाबिल्ल्या जाग्यार विनेगरा सयत गरम उदकांत शेक दियात। दूख आनी सूज कमी करपा खातीर आयस पॅक दवरचो। छातयेंत दूख आसल्यार वा श्वास घेवपाक त्रास जाल्यार बेगोबेग डॉक्टरा कडेन वचचें। दृष्टी मरीन संस्थेन दर्यावेळेर आयिल्ल्या लोकांक ह्या संदर्भात वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो दिता। ह्या सुचोवण्याचें पालन करचें आनी पर्यटकांनी सुरक्षीतपणान दर्यांत पेवपाची उमेद घेवची। उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।